एक बरें योग काल पयलीं सुवातेर एअरपोर्टार केलो. त्या वेळार कालच्या दिसाक एक बरी भाशाभास जाली कोन्सलोच्या गांवांत आनीक खूब खुशालकाय भोगता दोन उतर तुमकां सांगपाक. गोंयचो मोग सदांच तुमच्या काळजांत आसा म्हूण आमकां समजून घेता. आनीक हांव गेले वर्सा येवपा आशिल्लो ह्या प्रोग्रामाक पूण विधानसभा जी 15 तारखेन नॉर्मली सुरवात जाता टू हॅव लिंग्विस्टीक स्किल्स, हॅविंग बीन लिबरल, सोशल, आमची कम्युनल हार्मनी राखता. पूण आज जर तुज्या हेजे सगळे आमचे जे एक ओरिजिनल गोंयकारपण आसा आमी शेतकार डिवायड करपाचो प्रयत्न करता. पूण इट इज हाय टायम आनी इट इज हाय टायम आय बिलीव आतां जायना जाल्यार ते मुखार जातले काय कितें. आमी वी लूक एट बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज इन द स्टेट when you migrate from Goa, but it is really an honor to see so many Goans specializing in so many fields, taking positions. It's really commendable. I really congratulate you. जे ओरिजिनल गोंयकारपण तुमचे आसा तुमी सांबाळून दवरलेले आसा. आनीक हेज मुखार हांव बाय सिएना बाय फ्लॉयड हांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमच्या वांगडा आपले थोडेशे विचार मांडपाक. तुमचे जे प्रश्न आसा ते प्रश्न जाता ते भाशेन सुटावे करपाक आमी प्रयत्न करतले. आनीक म्हजो कलीग फ्लॉयड बाय सिएना colleagues Karthik आणि मोगाळ गोंयकार भावन भयणाचो खूब बरें दिसता. लास्ट 2 days जेन्ना आमी पयर पावले लंडनाक आनीक गोंयकारपण हें कितें म्हाका दिसता अजून गोंयांत तुमी सांबाळून दवरलां तें आमी चोयलें. आनी लिटल बिट इंटरेक्शन वॉट आय हॅड विथ आवर फेलो गोन्स काल ऑन्स्लो टुडे. आतां आमी जेवणाक गेल्ले कोण रेस्टॉरंटाक नांव कितें रेस्टॉरंटाचें क्रॉस. सो तोय आमी सांगतालो गोंयकार ओनर मेळ्ळो आमकां. तो सांगतालो गोवन्स आर डुईंग वेरी गूड, टेकिंग गूड पोजिशन्स इन द ऑफिसीस वा इन कॉर्पोरेट्स. सो इट इज वेरी गूड. आनीक एक जें गोंयकारपण म्हाका दिसता आमचे मदें तुमचे मदें चोयलां तें सगळ्यांक हुस्को आहा गोंयचो. आनीक दो जाला फिजिकली हियर बट तुमच्या मनान काळीज अजून गोंयांत. और जाणांगे फॅमिली आसतल्यो और जाणांगे फॅमिली हिंगा आहाय. बट वन थिंग इज Staff Selection Commission is an exam that is an online exam where people based on merit get jobs. Now, unemployment is the biggest crisis today in the state of Goa. When we talk about unemployment, it is about 8.3%, double of the national average of 4.3. So, युवक भुरगे जे पडे आहाय आज बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द स्टेट्स फेल्ड पॉलिसीज. आमचे कडेन कितल्यो इंडस्ट्री आसा गोंयभर आसा. एग्जाम्पल फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री इज अ $multi-billion इंडस्ट्री. थिंगा गोंयकाराक प्रेफरन्स मेळपाक, गोंयकाराक आज थिंगा सारखे कायदे ना that make sure that these youths, graduates, undergraduates, postgraduates should be taken into that industry. सो ते कायदे चेंज करपाक आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन खास करून आमी विधानसभेनूय उलयना म्हणून हांव तुका धाडटा. विधानसभेन ऑफिसान लोक आसना, रिटायर जाले तेंचे सुवातेर कोणाक बसूंक जाय अजून जाल्यार 40 आमदार आसता. एकल्या कोणी जॉब एक हितून मेळोंक जायो. आमकां सांगता एक पूण मेळोंक जायो. जॉब वयता खंय हांव हिंगा पावल्यात शिकल्यात पण भुरगीं हाय थिंगा. ते आमी बेश्टे शिकनाय तेंचोय बाय पाय खास्ती काणूस पळयत तें थिंगा. आमकां थिंगा पावल्यार आमी बरें हेचो समजता काय तें कितें जॉब मेळोंक थिंगा. आनी तें तुम तेंकां पॉलिसी होनी की पयले सुवातेर 8.3% ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ. मागीर ते सगळे ड्रग्सां वयता, एक्सिडेंट वयता, गॅम्बलिंग हे सगळे वाडत आसा. ह्यो क्रायम आतां क्रायम पड गोंयांत वाडटा. द बिग क्रायम, मर्डर्स, रेप्स इज ऑन द हायेस्ट. Never was Goa known to be like that. We were known to be liberal, God-fearing. आज major youths are into drugs. Major, I know it's a menace worldwide. Specifically, पहिले बीचीचेर ड्रग्स मेळटात आनी इस्कॉलांतूय मेळटात. वयत थिंगा ते आनी जालो आहा. हे बंद जर तर जातले जाल्यार प्रायमरी कॉज इज अनएम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली मिनिमम
रेट मिनिमम हे सगळें करपाक एक सारकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ही पॉलिसी वी आर ऑलरेडी ड्राफ्टेड वी विल पुट इट टुवर्ड्स द पीपल and we will promise that the reservation as per whatever minimum pay scale that suits the current lifestyle in Goa will be provided and we will make sure that goes through. गावात बोलला की आमचे कॉम्प्युटर झाला काही करून आम्ही शेतां करून दोन्ही घाला आता एक महिना लोधा प्रोजेक्ट आसा बिहार हांवें हालीं एक व्हिडिओ पळयला लोधा प्रोजेक्टाचेर तुम्ही काँग्रेसमॅन कोणेच तिका पावूंक ना म्हाका एक ते आन्सर केले विचार कित्याक तुमी दुसरे तुम्हाला खारापूर सर्वर लोधा प्रोजेक्ट तिसरे अलायन्स पेडीचेर येता तालिगांव जे पड जाता आनी हे म्हाका दिसता गेले ते 10 वर्सां 15 वर्सां जायत आसा आमदार ते आयकूं हा आमदार पण हा तो चेंज जायना पयली इलेक्शन जाली त्या वेळार पंचायत इलेक्शना पासून अनोपोज जाता लोकांक म्हाका दिसता चिंतपाक जाय गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी. I am very much thankful for the organizer for giving the opportunity to address my concern. Goa will be fully covered by food. Way back in 2014, BJP decided to do the feasibility study all over Karnataka and Goa. And they done a feasibility study. In that study, they come to know if the coal is dumped in Karnataka, around 1 crore people get affected. Then the Modi asked, what about Goa? They asked Goa, what will happen? And they said like Goa will be 14 to 16 lakhs. And that's one. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.